नमस्कार। हांव स्वप्नेश शेल्लेकर, गोयचो आवाज। आज या जग पर्यावरण दिसा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा माझ्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक हांव मनोनीत परबी दिता। आनी तशेंच एक आग्रह करपाक सोदता की हे पर्यावरण राखपाचे, वाचोवपाचे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी आमी पार पाडूंक जाय, यशस्वीपणे पार पाडूंक जाय अशें म्हाका तर दिसता। आनी तशेंच हांव लोकांकडेन मागोंक सोदता की तुमी समजून घेया, आमच्या जाणटेल्यांनी, आज्या पणज्यांनी जशें आमकां हे पर्यावरण दिल्लें, आतां सद्याक तशेंच उरलां काय हे? आनी हे तशेंच आमच्या भुरग्यांक, नातरांक, पंटुरांक उरतले काय? हो प्रश्न विचारपाक जाय आमी स्वताक। तेजे उपरांतूच आमची जबाबदारी कितें ती आमकां कळटली। सरकारा कडल्यान अपेक्षा धरप म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, सरकार म्हटल्यार सद्याक ह्या पर्यावरण कशें एकदांचे नाशाडी जातले, सोंपतले, गोंय आमचें कशें काबार जातलें, इतलोच उद्देश घेवन वावुरताशें दिसपाक लागलेले आहा। पयरचोच जर जो रिपोर्ट पळयात की गोंयान झाडां मारतले आनी एमपीन खंय ते झाडां लायतले, हेजो अर्थ कितें? गोंय सोंपोवपाक उठल्यात तुमी? तुमी मोपा एअरपोर्टाक लागून लाखभर झाडां मारल्यात, थंयसर वेस्टर्न घाट्सान आनीक हजारांनी झाडां मारल्यात। ही खंय आतां एमपीन लावपाक सोदता? फाटल्या दिसांनी कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रान लावपाक सोदताले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर तेंचेर तर उदक सोडल्या बरें, आनी तांकां जर मात तरी आपले जर न्हू लज आसा, लज मात तरी स्वाभिमान आहा, लज आसा जाल्यार कट्टेन उदक घेवन तेंच्यांनी नाक बुडोवन जीव दिवपाचे। एस्पेशली आमच्या पर्यावरण मंत्र्यान। वांयगणे बिचाचेर तूं पळयतालो, कितले दीस जाले पळोवन जाले काय अजुनूय कितें पळोवपाचें उरलां? काय कितले येयले ते मेजूंक बसलाय? कितें वांयगणे जाले, आतां मोर्जे चालू जाले, कितें केलें तुवें? पर्यावरण मंत्री मरे तूं? मॅरेज कावन्सिलींग करपाक सोदता? अरे हातीन आहा ती कामां पयलीं सारकी कर मरे। आमची झाडां पेडां रानां बीन काबार करपाक उठल्यातूच तुमी, आतां दर्यावेळोय काबार करपाक उठला आनी अक्षरशः तुमी कांयच करपाक सोदिना। आनी हे आतां लोकांनी समजपाक जाय। हांव जेन्ना जबाबदारीचें उलयता, लोकांची तितलीच जबाबदारी आसा ह्या मंत्र्यांक आपलें काम करपाक भाग पाडपाक। पर्यावरण मंत्री अशें खातें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें डिपार्टमेंट आसा कित्याक? हें राखपाक न्हू। पुण्या बसला कित्याक? थंय दलाल जावन बसला। तुका झाडां मारपाक जाय, आपल्याक इतले दी, मागीर मार। थोडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर तर स्वता झाडां मारपाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात। आनी अशें करून ह्या नालायक आमचें पर्यावरण राखतलेशें दिसता तुमकां? आनी पर्यावरण आमकां म्हत्वाचें कित्याक आसा तें येन्ना जर समजलेले लोकांनी बरें। कारण कितें, तुमच्या भुरग्या बाळांक हांगासरूच रावपाक जाय। आनी जर तुमकां हें अजुनूय पटना जाल्यार मागीर तुमकां देवूय राखूं शकना। देव बरें करूं।